देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. पवित्र कुर्साचें जोयत आज आमी समोर उमता. लोक गोंटीच्या पुस्तकांत खुणे रुपान कुर्साचें जोयत चित्रायल्ल्या आमकां मेळटा. देवाचेर आनी मोइजेसाचेर गुणगुणटेले पोरचेक खास्त लावंक तांकां ताबून मारचे खातीर उज्याचें वो भिरांकूळ सोरोप हाडटलेत. पूण आपलें पातोक ओळखून आनी मन बदलून पोरचेन तांकां वाचोवंक मागतले तेन्ना देवान एक उज्या सारको पितळचो सोरोप खांब्यार उखलून फॉर्मायलें आनी त्या खांब्या वेल्या सोरपाचेर नदर लायलीन ती खास्तींतली मेकळी जातालीं. अशें मायाळ काकूदार देवान तांचे वेली खास्त पयस केली, तांकां साल्वार केली. ही खबर आयच्या पयल्या तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्या. ही घडणी जेजूच्या कुर्साच्या सोडवणेक वावराची आनी खुणा म्हूण आमी मानता. देवान आपल्या पुताक संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण ताचेर भावार्थ दवरतल्यांक तारोवन दिवंक ह्या संवसारांत धाडलो म्हूण जुवामाचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास कोत्ता. जेजूची खालतिकाय वाखाणून भाग्यवंत पावलो फिलिपकारांक बरयलेले चिठींत म्हणटा, देवाच्या स्वयंबाचो जाल्लो आसतना ताणें आपणाकूच खाली केलो, गुलामाचो आकार धरलो, मनशाचे गोतींत विनम्र जावन पातकाक लागून मनीसकुळाक फावो जाल्ली खास्त आपणाचेर घेवन कुर्सार मरून दैत्यवंत जालो, पुनर्जिवंत जालो आनी सगल्या नांवावून व्हरतें नांव ताका दिलें म्हूण उगडास कोत्ता. ही जेजूच्या पवित्र कुर्साची परब आमच्या सोडवणेक जोयताचो उगडास आमकां कोत्ता आनी आमच्या जिवितांत येतेल्या कुर्सा वळवळ्यां वरवीं जेजू भाशेन जोयतवंत आनी येसस्वी जावंक उलो कोत्ता. जेजूच्या कुर्साच्या जोयतांत आमकां जोयत मेळ्ळां म्हूण आमी दिनवाशी. बापाक आमी आर्गां दिता आनी आमच्या जिवितांत येतेल्या कुर्सांक वेंग मारूंक बापाचो आदार मागता. प्रार्थुया. जेजू सोडवणदारा, कुर्सा रुपान आमच्या जिवितांत येतेल्या अडचण्या त्रासांक फुडो करूंक आमी भियेता. दूख पिडा आमी आनी सोसूंक अवघड तसल्या घडणांचो स्विकारूच आमकां बळ आसना. कुर्सार आमी मांडटा. आपूण जिवितांत उपरासलेले खुरीस सोसूंक आमकां मन आसना. असल्या वेळार तुज्या कुर्साचेर आमचे दोळे दवरूंक, तुज्या मोगा खातीर सगळे तरेचे खुरीस स्विकारूंक तुजें बळ आमी मागता. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.